प्रभानंद बाब, भुरगेपणांत तुमकां फुटबॉलाची आवड कशी निर्माण जाली? आमच्या घरानूच फुटबॉल आशिल्लो, शेजाऱ्या कडेन फुटबॉल आशिल्लो, तेन्ना म्हाका थोडे स्पोर्ट्स आशिल्ले, रनिंग, व्हॉलीबॉल, सायकलिंग, फुटबॉल. आनी घरान सगळे म्हणजे जेवचे पयलीं फुटबॉल उलयताले, जेवता आसतना फुटबॉलाचेर खबरी येताल्यो, जेवतकूय येताल्यो. आनीक फुटबॉल तेन्ना हांव 54 जल्मलो, पूण 58-59 हांवें भुरगेपणाच्यान गेमी पळयतालो, बापूय व्हरतालो पळोवपाक. पुर्तुगीज तेन्ना खेळटाले, पाकले बिकले आशिल्ले बरोबर. आनी घरान जेन्ना आमगेर बापूय फुटबॉल पयलीं गोलकीपर आशिल्लो, हांवें पळोवंक ना अशें म्हाजो शेजारी दोतोर कोच आशिल्लो तो सांगतालो, डॉक्टर रमेश पिंट. आनी आमचे भाव बी आशिल्ले पळय ते फुटबॉल खेळटाले. आनी जेन्ना घरान एक बॉल आसतालो, तो बॉलाक पळोवनूच म्हाका एट्रेक्शन येतालें. हे वताले शिकपाक वताले, कामाक वताले. हांव भुरगो तेन्ना 5 वर्साचो. जे बॉलकावन जेन्ना बॉल दवरतालो हांव एकलोच, आनी म्हाजो दुसरो 1 वर्सान व्हडलो भाव म्हाजो. आनी आमी बॉलान खेळटाले, आमकां उमेद कशी ती तेन्नाच्यान वाडली उमेद. आनी जेन्ना इगर्जे कडेन तूं सांजचो वता, खूब जाण खेळटाले, भुरगे खेळटाले, इल्ली इल्ली उमेद वाडून हांगा म्हज्या एक उर्बा आयली फुटबॉलाचेर.